मोगाच्या अश्टानू आमी 27वो आयतारान भितर सरल्यात आनी आयचो विशय आसा तो मोगाचेर आदारलेलो आसा. देखूनच ह्या आयताराक विशय दिला तो म्हणल्यार तांकां बायल आनी दादलो रोसली. आनी आयचें पयलें वाचप जें आसा तें आमकां तांकां मनशाक रोसलेली एक दादलो आनी बायल तिचे विशीं आमकां चित्र दिता. आनी आयचें शुभ वर्तमान आसा तातूंत फारिजेव जेजूक कोसाक लावूंक मोगाचेर आनी लग्नीक जिविताचेर प्रश्न घातात. आनी आयच्या दिसाक हे लग्नीक जिविताचेर आनी मोगाचेर हांव ही नदर मारतना ल्हानशी गोत एका याज्ञिकान आल्ताराचेर सावन केल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां. आल्ताराचेर सावन लग्नाच्या दिसाकूय आपलें प्रवचन करतना आल्ताराचेरूय ताणें 3 ग्लास दवरले. आनी ह्या 3 ग्लासान पयल्या ग्लासान भाव भयणीनो उदक आसलेलेंय आनी कापूस आसलेलोय. एका ग्लासाक फातर आसलोय उदक आसलेंय आनी तिसऱ्या ग्लासाक साकर आसलेंय आनी उदक आसलेंय. आनी लोकां लागीं विचारलेंय तुमकां कितें दिश्टी पडटा. लोकांनी सांगलेंय फातराक पयल्या ग्लासाक फातराक उदक लागलेलें आसा. आनी ताणें लोकांक विचारलेंय उदक फातरांत भितर गेलां. लोकांनी ना म्हणलें. दुसऱ्या ग्लासान विचारलें उदक कापसान भितर गेलां. आनी लोकांनी म्हणलें कापसान भितर गेलां पूण थोडेंच गेलां. तिसऱ्या ग्लासांक तांकां कांयच दिश्टी पडूंक ना. पूण संदेश दितना अशें म्हणलें पयल्या ग्लासांक फातराक उदक भायल्यानूच लागलेलें आसा भितर वचूंक ना. दुसऱ्या ग्लासांक कापसान भितर उदक गेलां पूण जाय तितलेंच गेलां. पूण तिसऱ्या ग्लासान जें आसा तातूंत आपलें साकर घातलेली पूण ती साकर आनी उदक एक जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता मोग म्हणल्यार साकर आनी उदक एक जालां तें परी. कित्याक मोग आमचो फातराक उदक लागला ते भाशेन भायल्यान जावंक शकना. कापसान आपणाक जाय तितलोच घेयता उरलोलें उदक सोडलां तसलो जावंक शकना. पूण आमचो मोग जावंक जाय तो म्हणल्यार साकर आनी उदक जें एक जालां तेच परी आमची मोगाची निशाणी जावंक जाय. पळय म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाक हो विशय लग्नीक जिविताचेर मोगाचेर आदारलेलो आसा. देखूनच आयच्या दिसाक पयली वस्त तुमकां सांगूंक सोदतां ती म्हणल्यार आज घोव आनी बायल आपलें लग्नीक जिवीत जियेतना एकामेकाच्या सांगांत जियेतना जायते फावटी हे कापसा भाशेन फातरा भाशेन जाल्लीं आसात. आपणाक जाय तितलोच एकामेकाचो मोग कोत्तात ना जाल्यार सोडून दितात. पूण आयच्या दिसाक पयलो संदेश दिल्लो आसा ती दोगांय एक जाल्ले आसात लग्नीक जिवितांत. म्हणटच ती फातरा भाशेन आनी कापसा भाशेन आपणाक जाय तितलो मोग करूंक शकनात पूण साखरे भाशेन आनी उदका भाशेन तांणी एक जावन लग्नीक जिवीत जिवंक जाय. होच प्रश्नाक जबाब दितना आपल्या शिसांक आनी लोकांक जेजून कळीत केलें. ही जावन आसा पयली वस्त आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी आयच्या विशयान कळीत केल्ली आसा. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त भाव भयणीनो ती म्हणल्यार लग्न जाताना घोवान ओ बायलेन कोणाकूच भाव भयणीनो आप खोशेन विचून काडूंक ना पूण देवाच्या येवजणी प्रमाणे तांकां देवान एकठांय केल्लीं आसात. देखूनच ती केन्नाच दोशी जावंक शकनात कित्याक देवाचे येवजणे आनी खोशे प्रमाणे ती लग्न जाल्यान आनी लग्नीक जिवीत जियेतात. देखूनच हो संदेश आयच्या शिसांक जेजून दिलो तें म्हणल्यार देवाच्या खोशे प्रमाणे ती एकठांय जाल्लीं आसात आनी देवान तांकां रचून काडलेलीं आसात. ही जावन आसा दुसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळीत केल्ली आसा. तिसरी वस्त भाव भयणीनो तें म्हणल्यार आमी खरो मोग लग्नीक जिवितांत कोत्तेलीं जाल्यार आमच्या जिवितांत कोत्तेलीं जाल्यार आमी खूद आमकां विसरून तेन्नाच आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक शकतात. आमची खोशी आमी फाटल्यान मारतात आमकां खूद आमी विसरतात तेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक पावतात. जाल्यार लग्नीक जिवितांत वा आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी खूद आमकांच विसरतात तेन्ना आमी खरो मोग एकामेकाचो करूंक पावतात. जाल्यार मागुया हो खरो मोग आमी स्वताचो आनी विस्वाशीपणाचो एकामेका सवे करतना
देवाच्या कुशे प्रमाणे आनी आयच्या दिसा शिकवणे प्रमाणे आमी एकामेकाचो मोग करून हेच मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां कृपांतीर ह्या आयताराक मागुया.